बाबूश केन्ना न्ही इतलो पणजे प्रचाराक एक्टीव जाला. नगरसेवकांक घेवन खाची कोणशे पिंजून काडप धरला. बीजेपीन ताची बलात्काराची केस लावन धरल्या. कॅरेक्टर एसेसिनेशनाचो इश्यू बाबुशाक बरो चिरार करता. रेप केस घातला तेणी माजेर. दॅट इज द रिजन आय एम सेइंग नो. Supreme Court clear guidelines ahli get baba any criminal where any politician is involved in any criminal activities, okay, within 6 months Supreme Court judgment is there, within 6 months time you should finish up the case. They take 2 years to file a charge sheet on me. 2 years. By now I would have been free. That is what they didn't want. So now what I'm trying to say, now you say I cannot push the courts to give judgment. Hanging Scott door पर आते. No, I am least bothered here, Baba. You get what you asked for. I'm not bothered the way how they have acted here. I don't have that vindictive attitude. It will come to know. बीजेपी वता वता थंय बाबुशाचे कॅरेक्टराचो इश्यू करता. बायलांक खंय पणजे सेफ उरची ना. कदाचित काँग्रेस पक्षाक म्हाका दिसता की हे पणजे आसा ती ताळगांव करपाचे आसात. आमच्यो ज्यो महिलाची सुरक्षता आसा, सो आमची जी महिला भगिनी आसात हेंची जी सेक्युरिटी आसा ही बरे भशेन पणजे आसलेली. ही सेक्युरिटीचेर खंयसर तरी अडचण हाडपाचें काम काँग्रेस पार्टीन ह्या उमेदवाराक दिवन म्हणजे दिल्ले आसात. आतां हालींच ही जी केस जाल्या ती ताळगांवानच जाल्ली आसा. ताळगांवाच्या भायर वचून जाल्ली ना. सो ताज्या वयल्यान तुमीच समजून घेवचें की ताळगांवान कितें चल्लां. न्ही एक प्रकारचे भयाचे वातावरण आसा न्ही की बाबा फाटी जी केस जाली जी पुलीस स्टेशनात एक भयाचे वातावरण खंय तरी येता. गोवा सुरक्षा मंचानूय शुक्रारा पणजे खातीर वचननामो काडलो. जिखल्यार विरोधी बाकांचेर बसपाची तयारी. सरकारा कडेन प्रत्येक गजालीचो हिशोब मागतले. सिद्धार्थ खंय बळीचो बोकडो. सिद्धार्थ कुंकळीकाराक हांव प्रतिस्पर्धी मानिना. कित्याक तो अल्पमतान आसा बाबडो. ताका बळीचो बकरो केलो भारतीय जनता पार्टीन. ताजेर सगळ्यांची फिंगर्स आर पॉयंटेड टू हिम. स्मार्ट सिटीन 25 वर्सां फटोवपाची परंपरा म्हाका तोडपाची आसा ह्या वेळाचेर आनी खऱ्या अर्थान तोडपाची आसा. विरोधकान आसून सुद्दां बऱ्या पद्दतीचो दबाव जर निर्माण जर केलो जाल्यार आपल्या मतदारसंघातल्यो मागण्यो ह्यो मान्य करून घेवपाक मेळटा. आमी व्हायट कॉलर सज्जन आसा इतलेंच जर म्हणलें आमी जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक हालोवपाची ताकद आसा. हें जेन्ना आसता आमच्या भितरल्यान तें भरपूर आसा आमच्या भितरल्यान. त्यामुळे आमी विरोधी आसून सुद्दां आमी योग्य प्रकारे प्रेशरायज गव्हर्मेंटाक करूंक शकता हाजो डॅम कॉन्फिडन्स आमचे कडेन आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.